नयभाग पेडण्यात 7 दिसाच्या पारंपरिक धुळवडीची बुधवारा सांगता जाली। 12 गावांतली 12 रोमटाच्या पथकांनी रंग उत्सवाक भाग घेतिल्लो। भाविकांनी देवळात गर्दी केली। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। अरे वाह हळडोण्यान चालू। दुसरे दीस पौर्णिमा जाली का आमचो 7य दीस शिगमो आसता आनी हजारोच्या संख्येन हय लोक येतात। 12 रोमटां आमची, 12 दुना 24 धोल, 12 ताशे, हजारोच्या संख्येन हय लोक येतात आनी देवाचं दर्शन घेता आनी हय नाव करता आनी सगळे आमकां मगे गाराणा गुरो घालता आनी हो आमच्या शिगम्याची समाप्ती जाता। सांग 7 दिवसाचे शिगमो आहे ते पेडण्या हालाचो हळडोण्यापासून सुरू जाता तो 7व्या दिवशी हय त्याची सांगता जाता। शिगम्याक हजारांनी लोक उपस्थित असतात आणि मोठ्या सतिया देवीच्या प्रांगणात ह्यो शिगमो हयसर भरलेलो जाता आणि मोठ्या भक्तिभावान लोक सगळे हय दर्शनाक येतात शिगम्याच्या आणि भयंकर मोठो उत्सव पेडण्या तालुक्यात जो शिगम्याचो जाता। तरी सगळ्यांनी लोकांनी येवपाचें आनी देवदर्शन घेवचें, सत्या देवीचें दर्शन घेवचें सगळ्यांक अशें जाहीर निवेदन करता। धुळवट करून शिगम्याच्या उत्सवाची सांगता केलेली